हॅलो फ्रेंड्स, देव तुमकां सगळ्यांकू एक बरो दीस दिव। माझे नाव जेनी आणि म्हज्या कुजनान तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आसा। आयची रेसिपी आसा खिमा पराठा। तुम्ही बटाट्यांचो पराठो खातात न्ही, हे तशेंच आसा पण खिम्याचो। चला मागीर पळोवया कशें करचे ते खिमा पराठा। तर सगळ्यान पहिले हांवें घेतला हांगा एक व्हडलेशे बोल आणि तेतून हांवें घेतला मैदा। मैदा हांवें दोन कप मैदा घेतला आणि तेतून अर्धे कुल्यारभर हांवें मिठाची कणी उडयल्या आणि एका बरें करून हांवें बरें मिक्स करून घेतला सो दॅट सगळ्याक मीठ सारके मिक्स जावंक जाय। आता नेक्स्ट हांवें हेतून घातला तेल। हांवें 2 व्हड कुल्यारां तेल, एक्चुअली पहिले हांवें 1.5 कुल्यार तेल घातलेले आणि मिक्स केलेले एका बरे भशेन। उदीक घालूंक ना अजुनी, फक्त ओन्ली तेल आणि मैदो आहा तेका बरें करून मिक्स केलेले आणि हे मुठान ते हे दामून पळोवंक जाय। जर मैदा बरो तो शेप रावता तेची म्हणजे रेडी आसा उदीक घालून। जर ना रावना तर आनीक मातशें तेल घालून एका बरें करून मुठून बांदून पळोवंक जाय कशें रावतात ते मैदा। आता तेच हांवें केले आणि मागीर 2 कुल्यार हांवें तेल घातले, म्हणजे टोटल हांवें 2 कुल्यारां तेल घातले आणि तेचे उपरांत हांवें उदीक घालून एका बरो एक मोवून घेतला। एकदम मोव पीठ मोवून घेवंक जाय। तर उदीक कशें मैद्याचेर डिपेंड जाता, मैद्याचो क्वॉलिटी कितें आसा तेचेरूय डिपेंड आसता। तर हांवें अर्धे कप हांवें हेतून उदीक घालून हेचे बरें करून एक मोव पीठ मोवून घेतला। आता जे आमी मोवलेले पीठ हा तेका आमी डिवायड करून घेवया। जर तुमकां व्हडले पराठे जाय, मोठे पराठे जाय तर 4 भागांनी डिवायड करा। जर तुमकां ल्हान जाय तर 5 भागांनी एका डिवायड करूंक जाता आणि अशें एका गोल गोल भितर दामून हे 2 पिठाचे गुळे रेडी करून घेवंक जाय। तर हांवें तेच केला। हांवें 4 ते 5 पिठाचे गुळे हे राउंड करून गोल करून दवरले आणि तेचे वयर हांवें परतून तेल ओतयले। तेल हांवें हांगा 3 कुल्यारां घेतले आणि तेलाचे आणि बरे भशेन सगळ्याक एका तेल लावन व्हडल्यान एक कुडको घालून एक 20 ते 30 मिनिट कुशीन दवरूंक जाय। आता मासाचे फिलिंग रेडी करया आमी। पराठ्याक भितर जे फिलिंग करूंक जाय तेका हांवें एक मिक्सर जारान पयली हरी मिरसांगो, इल्ली काळी मिरयां, इल्ले आले लसुणाची पेस्ट घेतल्या आणि हेतून पयले आमकां हे एक चटणी भशेन हेची मिक्स जे आसता ते रेडी करूंक जाय। तर ते घातले आणि कोथमिरी घालून बरे हेची ग्रीन चटणी भशेन रेडी करून दवरला। आता नेक्स्ट हांव हेतून घालता आमचे मांस। हे हांवें कोंबयेचे मांस घेतला। हे लेग पीसेसाचे मांस आसा, ब्रेस्टाचे न्हू, कित्याक ब्रेस्ट मातशें सुक्कें जाता आणि लेग पीसीस मातशे बरे मोव आणि रुचीक आणि ज्युसी जाता पळय। तर तेतून हांवें घातले मागीर नेक्स्ट मीठ आणि काश्मीर मिरसांगोचे पावडर, इल्लो गरम मसाला आणि इल्ले जिऱ्याचो पावडर। आता हे घालून आमकां पत्ते मिक्सर लावन एका मारून घेवंक जाय। आणि तेच्या पयलेच हांवें इल्ले हितून अमूल बटरूय घातलेलो, म्हणजे ते मातशें आनीक मोव जाता, सॉफ्ट फिलिंग जाता पळय। अशें आमचे चिकनाचे फिलिंग रेडी आहा। हेचे तुमकां जर पराठे करूंक नाका तर हे फिलिंगाचे तुमी काटलेशीय करूंक जातात। तर आता मैदो बरो सेट जाला। एक पिठाचो गुवो घेवंक जाय आणि जशें हांव करता तशेंच एका व्हडले करून स्प्रेड करूंक जाय। मातशे तेलाचे हात करा, खाला प्लॅटफॉर्माचेर तेल लावन हे आपशीत आपुणूच हे बेश्टे हातींनी हे करून ते व्हडले जायत वयता। एकदम पातळ एका स्प्रेड करूंक हे गरज ना, म्हणजे इल्ले मातशे स्प्रेड करता मातशे भितर जर होलूय पडले जाल्यार कांय नजो, कांय प्रॉब्लेम ना। जितले तुमकां दिसता कम्फर्टेबल दिसता तितले तुमी एका स्प्रेड करून मध्य इल्ले चिकनाचे फिलिंग घाला आणि जशें आमी समोशाक बंद करतात न्हू एक ट्रायंगल त्रिकोण शेपाचे, ते वयल्यान हे हांवें बंद केले। आणि आता नेक्स्ट स्टेपान इल्ले आनीक मातशे तेलाचो लावन हेचे वयर मातशे सुक्को आटो घातला, सुक्को मैदो घातला आणि सुरी घेवन हे एका लांब कात्रे करून घेवंक जाय। हे कात्रे आमी करतात कित्याक की हे कात्र्यांचे मागीर ते हिंदीन वर्ड म्हणटात न्हू लाच्छा, म्हणजे बरे हेचे स्ट्रिप्स भायर सरतात आणि एकदम क्रिस्पी जाता आमचो पराठा। तर अशेंच करून आता आमकां वयरसून एका बरो करून रोल करून घेवंक जाय। आणि पळय जशें म्हाजे हँड मुवमेंट पळयात तुमी, म्हाजे हात कशे गोल वयतात तशेंच हे एका दामून घेवंक जाय।
आणि एकदम टेस्टी लाच्छेदार खिमा पराठा जशें हिंदीन म्हणटात ते कोंकणीत लाच्छे कितें म्हणटात हांव म्हाका गुर्तू ना, पूण क्रिस्पी स्ट्रिप्स भशेन हे पराठो रेडी जाता. तातूंत मातशें वयरसून तेल लाया आनी अशेंच हेका स्प्रेड करून घेवया. हे हांवें 6 इंचाचे केलेले हे स्प्रेड करून घेतला आनी आतां हे रेडी आहा. तर एका दवरूंक जाय सायडीक आनी बाकीच्यांक अशेंच आमी फिलींग घालून स्प्रेड करून घेवंक जाय. स्प्रेड करता व्हडलें करता जर मातशें चिकन मांस मातशें भायर सरलें तर तुमी कांय टेन्शन घेवं नाका, नो प्रॉब्लेम. मांस बरें करून फ्राय करून जातलें. पळया हें आतां रेडी आहा. हेका हांवें दवरला आतां सायडीक आनी बाकीचेय हांवें पळया थंय सायडीक दवरला न्हू, बाकीचेय हांवें बरें करून तेतून फिलींग घालून हांवें ते पराठे करून रेडी दवरले. आतां पॅन गरम जाला तेल घालतकूच आनी हेचेर हांवें तो फर्स्ट पराठो घातला. पॅनाचे गॅसीची फ्लेम एकदम हाय दवरूंक नजो, स्लो टू मिडियम फ्लेम दवरूंक जाय, नाजाल्यार हे सगळो करपोन वयतलो. आतां बरें करून स्लो मिडियम गॅसाचेर हेका बरें करून रोस्ट करूंक जाय आनी एक 5 मिनटां उपरांत हेका आमी टर्न करून घेवया. पळय ते आतां लायनी दिसतात न्ही, तेच लाच्छा म्हणटात ते लायनी आनी ते एकदम क्रिस्पी जाता. तुमकां पळय आयकोंकूय येतलें की हे खर आवाज येता. एकदम वेफरा सारके तोंडान एक क्रिस्पी जातात आनी कितें सांगचें हेची टेस्ट एकदम रुचीक. तुमी केन्नाच असले पराठे खावंक नासतली. आलू पराठे तर सगळीच खातात, केन्ना तुमी अशे चिकन पराठाय करून पळया. हांव 100% जाणा तुमकां सगळ्यांकूय हे व्हिडिओ पळोवन तुमच्या तोंडान उदीक सुट्टलें आनी तुमी प्लीज हो व्हिडिओ ट्राय जरूर करा. एकदम टेस्टी जाला आमचो चिकन खिमा पराठा. म्हाज्या व्हिडिओक जर तुमकां बरें दिसल्या तर प्लीज व्हिडिओक लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब बी करा. आनी व्हिडिओ पळोवंक तुमचो खूब खूब धन्यवाद.